आणि गावाला कोणी गाण्याचे रोट बसाल्या कोणी गाण्यात सर आता कोणाचा मोठा उपचार करायचे आवडलं तरी कोण गाण्याचे कोणी वाढो ते माका पडता पुन्हा मला तुका शिकवणी देऊ आणि तोच श्री काश्मीर म्हणजे तू तुझ्या जीवनात नेहमीच असणारे मौत गोड आणि किदा मुझी तू नेहमीच असतो भोग तुझी तू नेमसाचो लोक करता तुझे तुला किती एप्रिशिएट लागला कसा खबर ना नेहमीच तुझ्या तुला लागली कसा जाता म्हणून म्हाका दिसता तुझे तुझे कोण खेळ मेळोना देखून ते नेहमीसाक आराम सोदता कृष्ण काश्मीर जोडी तर तुझ्या जोडवा कोणी खेळ मेळोना जाल्यार मिका फाल्यां समारायचा पाण्या बाजारान करपास तुझ्या जोडवा घालून खेळायचो लय लागता Vai, Jali.
हांवें तुका कशाक जायची खबर हाडल्या पाय खावपाक तुमी बांगलो जमत जाल्यार खावपाक बरोच खुशाल जाता पूण हांवें म्हणटा तूं आयज इतलो खुशाल कित्याक बायच्यानी आयज सान तूं त्या देवसाची वाट सोड देवीसाची वाट सोड आनी कित्याक वाट कित्याक तो तुझ्या दुयेरांनी काता जाता आनी हांव ताका म्हणतो गोड जावण जाता गोड जावण ना म्हाका तुजें सोड दिसना म्हजो देवीस म्हाका विश्वास ना केन्नाच करचो ना या तेंपार कोणाचेरूच कोणाचेर विश्वास ना बाय नेवीस तुका फटोवन ताचे तुवेक मेळून वता आनी तूं बिलकूल आवडना बाय तूं बिलकूल आवडना तुमी तो देवीसाक आवडूंक नाय जाल्यार ताणें म्हजो खूब कित्याक केलो रे बाय कित्याक जेणे शिव अन्नाचो शिकार कित्याक करता आपली भूक मारून पूण तूं मोग करू नेविसान तुजो मोग केल्लो कोकण आपलो टायम पास करू होय तुजे तुवे आयज सान तूं ताची वाट सोड हांवें तुका करोडपती न्हवरो पयला करोडपती करोडपती न्हवरो आनी करोडपतीचो न्हवरो कोण काय तो नवरो जाता हांव जेणे आनी 70 वर्साचें जडपिया तुजें केस तुका धोरण जाल्या तुज्या तोंडार मिरयो मोडल्या आनी ह्या टायमार तुका म्हातारपण भोगूं लागली जाय हांव पिराय म्हातार जाल्यार कितें जालें कुडी आजून तर नाका करणो जेणे तुज्या मनाक तर म्हजें काही त्याग त्याग करून तुका म्हणटा पळय तुका तुजो कितें आपयता तुजें कितें म्हणजें कितें घेनाय खाजगी लोक केन्ना केन्ना गोंयाचो आवाज आयकनाय होय तो दुर्याचो आवाज गचो गचो करून येता जाल्यार गोंय गोंया कसो कसो करून तुकाय आपयता जाल्यार तूं त्या गोंयान वचून तुका जोक आणि हांवें म्हजें चिंतलें जाल्यार म्हज्या भावाचें कितें जातलें ताचें शिकप हांव व्हंकले म्हणून घेवचो ना ताका हांव शिकोवन कशे भाशेन एक व्हड इंजिनियर म्हणटलो दुसरे वाटेन जेन्ना हांव कसो म्हाका सोदपायतलो जोरी तर हांव जेन्नाय कागाळ जालो जाल्यार आनी थोडेच तेंपान जें कितें बरें वायट जालें जाल्यार जेन्ना आपल्या कागाळ जिवितांत तेन्ना सुखी आसना हांवें कितें करचें दोनिया हांवें कितें करचें हांव कांयच कल्पना दोनिया म्हाका कांयच कल्पना नेवेस ओय हांव तुकाच मेळो भायली जेनी तूं म्हाका मेळो आनी इतलें हांगा ओय दूख जाली म्हूण रोज एक सोरो पासून रोग बदलता नेवेस हांव आयला तुका विचारूंक की तुका म्हजो मोग आसा वा ना पळय नेवीस हो एक बरो आसा सांग ताका आपल्याक तुजो बिलकुल मोग ना म्हणून पूण ताचो मोग दोश्टी नेवेस कोणी कित्याक आसा नेवेस तूं कोणी कित्याक आसाय सांग म्हाका आपल्या तुजो मोग ना म्हणून बिलकुल मोग ना
ते आता मध्ये पाठवलं त्यांनी प्लीज मला सारवा करू प्लीज मला सारवा करू तूच म्हणतो एका दिवसात मला सांगावा तो आपण तुझं कोण काय म्हणून जाल्यार हांवें तुका कित्याक सवाल करू हांव तुजो कोण म्हणून त्या दिसा तुका सोड वयला लॅडीज म्हाका बोगस लॅडीज प्लीज म्हाका सारवा कर लॅडीज प्लीज म्हाका सारवा कर वय नाव त्यांनी नाव ये ये म्हणजे केडका आणि मोकळा राय आणि आता सगळं बघा बघा I'm really thankful to you, Dennis. I'm really thankful to you. Stanley, आम्ही तो कितले फावटी सांगला तो सोरो ड्रग्स सोडून दे म्हणून आम्ही बोला बरोबर म्हणून पण तू म्हटलं जाल्यार कांयच आयकनाय Dennis, आयज सांग मध्ये ड्रग्स आनी सोरो सोडटलो म्हणजे सोडटलोच. म्हाका तुजेर बिलकुल विश्वास ना माझो 15 वर्षे बंद जाय पूण ती हिंसण जावचे केसां बंद जावचे ना Dennis, हांव तुका वास दिता. आरेच आयज सांग हांव ते ड्रग्स आनी सोरो जरूर सोडटलो. अरे तूच कित्याक ती वखद नवरो पासून आमच्या रेस्पेरा दिसता एकामेकाक हालता सांगताना देवाक भास दितात की आपण सदांच एकामेकाक विश्वास रावतली म्हणून पूण जाता जाल्या उपरांत डायवोर्स दितात आनी देवाक दिलेली भास विसरता Dennis, हांव सोरो जरूर सोडटलो. म्हणजे जरूर सोडटलो. प्रॉमिस Yes, promise. Dennis, तुझ्या लागीं 500 रुपया आसा जाल्यार जाय. हांव तुका रोखडेच फारीक करतलो. परत दिवपाचें सोड जाली पूण म्हाका सांग ते 500 रुपया तुका कित्याक वचत जाय पळय Dennis, बायचे वखद हाडून म्हज्या लागीं पयशे नात. बायचे वखद हाडूं घे हे 500 रुपया Thank you, Dennis. Thank you very much. Bye.
कितें पडटालें जाल्यार स्टॅलिची वाट सोड पयलो तो जावन आसा गोरी आनी आमी जावन आसा ग्रेट रॉयल फॅमिलीची आमच्या लागीं गुरुदान तुका आसा गुरुदानी डॅडी, तुझ्या लागीं तुझं आनी तुका आसोन कसलो फायदो? जोरी तर तुवें तुजें तुवें सुखी दवरून व्हरोन आसा ट्राय जाल्यार. डॅडी, तुवें म्हाका सुखा खातीर तूं बेड दिवं येता पूण तुज्यान म्हाका न्हीद दिवंक पडची ना. डॅडी, तूं स्वताच म्हणटालो न्हय आपूण आपल्याच्या दुयेच्या सुखा खातीर कितेंय करूंक तयार आसा म्हणून. जाल्यार आयज पासून तुवें तुज्या दुयेच्या सुखा खातीर कितें केलाय डॅडी? कितें केलाय? तुझ्या सुद्धा कल्ला कितें करूंक ना तें भितर हांवें तुज्या मामी फाटल्यान तुका ल्हानाचे व्हडले केले तुका जाय जाय पयशे दिले इतलेंच न्हय पूण तुज्या सुद्धा खातीर हांवें नेविसाचो रिपोर्ट फोटो केला जो आत्तो तो पत्तो केला म्हणजे हांवें डॉक्टराक पयशांची इन्फ्लुएन्स दिवन ताका काजरी जिवीत पावना असो फोटो रिपोर्ट दिला जेनी नेविसा सोडून तुझे लागीं कागाळ जावंक जाय म्हणून You are brilliant, Daddy. I love you. Daddy, म्हाका विश्व धाडून गांवांत घालूंक जाय. विस्ती जाणो आगो गाणा तुझ्या लागीं टमाटान कितले विस्तीत पाण्यात आनी हांव जाणा तूं अशें विस्तीताक पयशे मागून मागताय आनी ते दोन खेळणी म्हणटा लोकताय म्हणून पूण हांव तुका आयच्यान एक पयसो पासून दिवं जाणा Oh, Daddy, please, Daddy, I want. Please, Daddy, please. No, Daddy, no. Please, Daddy. ना Hello, Mama. How are you? I am very fine, uncle. तुका काय सांगला बरो म्हणून जाणा बरी मामा, हांवें जाणा लागीं विश्व धाडपाक पयशे मागले. पूण डॅडी म्हाका एक पयसो पासून दिना म्हणटा. आतां तूंच सांग रे अंकल, आतां हांव कितें व्हडली जावं ना रे? हांव कितें करतात सजवली? कितें म्हणा रे? वय रे मामा, आतां हांव व्हडली जाल्या म्हणटच म्हाका पयशांची चोड गरज. पूण डॅडी म्हाका एक पयसो पासून दिवचो ना म्हणटा. चुप राव आणि त्याचे नाव पासून काढी नाकाय नाव जाणा तुझ्या काका कोण नेविस
दारां तो सदांच उक्ती आसतली म्हणून होय आणि एक दीस तुवें म्हाका सांगलेले जेन्ना हांव पयशे तुका दितालो तेन्ना ते पयशे तूं दुकान दवर मत तुका वेळ हाडूंक आनी काका मुखातले म्हणून जाल्यार आतां तूं खंयच्या ताणून पयशे म्हाका मायलाय बाबा तू हिंगाचो तो गाडगेडा बरो हो हिंगो तो पयशे तो तूं मातशें ना म्हाका हो खाशें आपल्या भयणीक इस्ती जावपाक पयशे ना तो तूं पयशे दिलो जेन्ना पयशे दितालो तेन्ना तुका हांवें तुजें नोकर दिवन तुका सांबाळ केलोलो ते म्हजे उपकार विसरलो काडलो ना तुज्या उपकारा विसरप ना पूण त्या उपकाराचे फारीक कोण म्हणून हांवें तुका म्हजो फॉरेन मोबायल दिलोलो पूण हांवें तुका रबर दिलेली ते तुज्या फॉरेन मोबायलाच्या आशेक लागून न्हय खबर तुजो जीव सांबाळ करूंक ते म्हजे उपकार तूं विसरलो काडलो काय रेजो जाका कोणूच पावना ताका देव पावता आनी दोंगरावयली झाडां पळय देव शिकता आनी तोच देव तुज्या आदाराक जरूर पावतलो तुका चड आनी चड देव बरें करपाक दिलो कित्याक देवान बरें करूं कोण तुगेले शी तुगे देवान पांय घालो कित्याक म्हणलें यू शट अप म्हाका एक सांगू एक जण वतान भोंवतल्या मनशाक आपली सावरी दिता पावसान दिसतल्या मनशाक वासरो दिता भुकेन मरतल्या मनशाक आपली गोडां खावंक दिता पूण एक दीस तोच मनीस त्या दार कापता जाल्यार तूं म्हाका सांग तुज्या त्या मनशाक कोण म्हूण मनीस म्हणूं येता तो झाड काढतो तो मनीस जावन आसा होय काले आनी तो जावन तुका जावन आसा तो तूं
जुलैच्या 1 तारखेर आमच्या इस्कॉलाची हेड मिस्ट्रेस मिस जासिंता या संवसारात अंतरली. पूण आमच्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांच्या काळजांत अजूनही तेचे उगडास आनी अंतरेक आसात. तर हे भुरगीं ह्या इस्कॉलाची दोगां आपल्या इस्कॉलाची युनिफॉर्म घालून तुमचे मुखार खास करून हे टिचरीचे कातार घेवन आयल्यान ती ह्या कातारांतल्यान तुमकां ते टिचरी वयर सांगतात हे तुमी स्थितीदार आयकात.
जर तू या संवसारात असलो जाल्यार तुज्या आदाराक हांव आसलो हांवें तुजे दाय मानामें तुज्या जिवितांत वाडले जेजूचे शिकवणे प्रमाणे हांव चल्लो दोनी आसतना तुवें म्हाका मार्गार दुयेंस दिलें म्हज्या भावाक एक्सिडेंट केलो कित्याक दोनिया कित्याक हांवें कोणाचें कितें वायट केलें म्हणून या समाजात कोण पोरे करता ताका वायटूच मेवता नजरेच्या गांधीजीकूच पळय तो हिंदू जावन जेजूचे शिकवणी प्रमाणे चल्लो त्या देशाक स्वतंत्र हाडून चडलो ब्रिटिशाचो मार सोंसलो आपले रोमत पासून वागयले दोरी आसतना तो लोकांनी गुडी घालून शूट केलो कित्याक ताणें कोणाचें कितें वायट केलेलें म्हणून तू आमगेर कितें हाडलाय तू खबर ना ते दिसाक तर आमच्या दोगांच्या मोगाचे बांदपास तुटले म्हणून हांव जाणा आमचे मोगाचे बांदपास रान तुटल्या तूं काळजांतल्यान तुटव ना त्यावेळेस तुका नाका जाल्यार हांव तुजें तोंड काडूच पडोवचें ना पूण म्हाका इतलेंच सांग रॉनी खूंय आसा आनी कसो आसा पळय रॉनीची तोकडेक चड मार लागला आनी डॉक्टरान सांगला जाता तितले बेगीन ताचें ऑपरेशन करूंक जाय म्हणून नाजाल्यार आमचो रॉनी येता काय त्यावेळेस आमच्या रॉनी कांयच जावचें ना ही घे म्हजी 2 भाकरांची कापणां बेगीन ताचें ऑपरेशन कर नाका जेनी नाका म्हाका तुजी कापणां नाका हांव जाणा जेनी एक गरीबूच दुसऱ्या गरीबाक पावता म्हणून तुजी कापणां तूं दुकान दवर जेनी हांव कोणाशी वचोन भीक मागोन दुडू एकठांय करतलो आनी म्हज्या भावाचें हांव ऑपरेशन करतलो कोण इन्स्पेक्टर तूं आमगेर कित्याक आयलाय हांव तुका रेकॉर्ड केला रेकॉर्ड आनी म्हाका कोणें दिला नितीच्या कागदार इन्स्पेक्टर तूं जें कितें सांग सोदताय तें स्पश्ट सांग म्हाका कळोवंक जाय तूं आमगेर कित्याक असो आयलो पळय तो घरातील आयकताले म्हणून सांगलेलो उपाट लिंबोना आणि 7 जाल्यार पंगडात कितलो कापून गेलो जाल्यार सगळ्या तांची खेळ नाच रावना सगळं चित्रकारांक दिसता जायस ओ तो तूं म्हणूंक सोदताय की हांवें कोणाचे तरी पूण चोरी केल्या म्हणून अशेंच न्हय एक्झॅक्टली तुवें कांदुलीच्या घरात घुसोन ताची तिजोरी फोडून बांगड्यांनी बांदपाटाची चोरी केल्याय देखून हांव तुका नेहमीच असले चोरी केल्याच चुकना म्हाका म्हज्या मोग्याचेर पुरो विस्वास आसा विश्वास कसलो विश्वास आयज तुका तुज्या मोग्याचेर विश्वास आसा तसोच एका बळकाराक आपल्या बुडकाराचेर विश्वास आसलो पूण कितें जालें एक दीस त्या बळकारान आपले बळकार भडपेस बुडकाराच्या हातांत दिवन थोड्या दिसान म्हणून दुसऱ्या गांवांत गेलो आनी 10 वर्सांनी परत आयलो जाल्यार म्हाका सांग एका मनशाक विश्वास बुडकारान बळकाराचे सगळे असलेले आपल्या नांवार केले जाल्यार म्हाका सांग एका मनशाक विश्वास जेजून पासून आपल्या अबद्धाचेर विश्वास दवरलो दादल्याच्यान जेजूक तिसऱ्या निघून दिलो तर म्हाका सांग एका मनशाक विश्वास इन्स्पेक्टर ही चोरी हांवेनूच केल्या म्हणून तुजे लागीं तरी म्हणून कसले पुरावे आसात आमकां पुरावे कित्याक जाय तुज्या शेजारान आमच्यान दुबारूच करूंक जाता इन्स्पेक्टर तुजे असल्या इन्स्पेक्टरांनी चोरांक दुबावाचेर दवरलेले जाल्यार आयज आमच्या भारत देशांत चोरयो क्रिमी म्हणटात त्यो जावच्योच नासल्यो आनी ह्या आमच्या भारत देशांत सुख शांती बसलेली असली पूण ना ताचे बदले चोरयो आनी क्रिमी वाडत गेल्यात कित्याक आमच्या भारत देशांतली पुलीस खाती जावन आसात दुडवांची अशेची तो मिनिस्टराचो फोन आयलो म्हणटच जे नासलेले चोर क्रिमिनलांक तुमी सोडटात आनी आमच्या असल्या निरो खात्यान धरून ते जेलींत घालतात चूप राव आमी तुका दुबार धरूंक ना पूण तूं चोरी करतना आमकां तुजी निशाणी सापडल्या आनी कसली
तुझे तिजोरी फोडून 5 लाखांनी पगार करून म्हणून तो तिचा जन्माला तो खुशाल दिया म्हणून हांवें इन्स्पेक्टराक धाडला ताका बेडी घालून आनी इन्स्पेक्टर आतां बेडी घालून ताका देवस्थानाक घेवन येतलो इन्स्पेक्टर आनी न्यायाधीश खंय आसा I'm sorry, Mr. Caldero. I'm very sorry. Don't check on that. आनी कित्याक That? तुका आमच्या वाठारांतल्यान पळोवन गेलो. ओ अशें तर चड पळोवन म्हाका मारलें जाल्यार तुमी आनी शेताची राखण कशें करतले कशें ताणें आयज आमकां पळयलें जाय. पूण तुजे पण तो आमच्या रस्त्याचो केन्ना चुकना. एक फावट कित्याक पळोवन गेलो की तो आनी कोण तुमकां सापडटलो अशें म्हाका दिसना थोडी करता की आमच्या डोक्याक खेळना जाल्यार आमी ताका कित्याक करतले तुमी आमी ताची That's good. चला कोण तयार जात कितें कोण गेलेले डॅडी, तुका खबर ना हांव लवानी कातरां म्हणून वता पयलीं? आनी हो तुजे बरोबर आसा तो कोण तो म्हजो बॉयफ्रेंड स्टॅनी. बॉयफ्रेंड चला हांवें तो कितें म्हणला अशें तूं कितें जाणा म्हणून बॉयफ्रेंड म्हणून घरान हाडटा ताका मेजार दवरता आनी जेवण वाडटा हांवें तो कितें म्हणटाला तें मागता पूण हाडा कळ्यान करून गोवाना काडून पूण तूं म्हाजें सांगलेलें बिलकूल आयकनाय दोनी दोन तूं म्हाजें कांय हेच्या फुडें आयकना जाल्यार ह्या घराच्या दार तुका आतां बॉम्ब घातलें हो जालें. तूं म्हज्या डॅडीचें कांयच वायट धरिनाका. खूप जोश आला म्हाका तुज्या देणीचे कांयच वायट दिसना पूण आयज तुमचें हें घर पळोवन हांव चड खुशाल Really, this is a beautiful house and And what, Sally? you too, Stella. Why, Stella? हांव आतां वेता खंय वताय, Sally? तूं पयलेंच फावट आमची घरान आयलाय. म्हणटूच आयज आमी जेवनूच वच. वयताय? हांव ताजो बॉयफ्रेंड तुजे कानार मारून तुज्या घरांतले रोगोतूच काडटलो कसो म्हाका घेवन भितर गेलो पळय तो भायलो रे तो भायलो तो कितें म्हणटा भायलो दिलो खंयचो शेडी घालून भितर रावलो गावात जाता सोनो पियेता आनी म्हजें नांव पिड्यार करता आयज तूं नुस्तें कोण भितर तुज्या पोटाचेर कितें जाता हांव कोणा हांव वायटा हांव म्हणटा आनी तूं म्हाका सांगो तुमच्या गांवांत नांव घाले तूं जाणाय हांव कामाक वचून भोंवलो जाल्यार म्हाका लोक सलाम मारता कित्याक जाणाय हांव केलो वलो भाटार तुका खबर आहा हें भाट चलता ते कोणाचें तें म्हजें मरे म्हजें होय आनी दुसरें वांगडा हें तुका भाट दिसता तें कोणाचें रे तें म्हजें होय ना तें भाट म्हजें तूं पूण तेवूय